युथ ऑफ GSBचे विवर्स तुमक सर्वांक हांव आजी स्वागत करता सर. आयचे दिवस आम्ही कारकळ तालुकाच्या अजेकारू हांगाच्या श्री राम मंदिराक आयिल्ले आसा ती. ह्या श्री राम मंदिराचे इतिहासू 22 वर्स फुडें उद्घाटन जाल्लें राम मंदिराचे इतिहास हांगा जना लेगी उलोवन घेवन ताजे बगे आनीक इतले आयकुया येया वचा. राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर. युथ ऑफ GSBचे ऑडियन्साक वापस स्वागत करता आसा हांव. आजी आमी त्या वेळ सांगिल म्हणके श्री राम मंदिर अजेकारू हांगा आयिल्ले आसा ती. श्री वेंकटरमण भजना मंडळी हांगेले सुवर्ण संभ्रमाचे घरा घरा भजन हाजे कार्यक्रमाचे अंग जावन तांणी आजी अजेकाराचे श्री राम मंदिरांत आयिल्ले आसा ती. ह्या कार्यक्रमा बगे आनीक चड हांगाचे श्री राम मंदिर ट्रस्ट हाजे आतांचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले श्री रामनाथ शणै मम्मा लेगी निमगोया. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಕಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಜೇಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಬಳಿ ಎತ್ತ ಯಾಕೆ 21 ಹೋಬಳಿ ಎತ್ತು ತಂತ ಅಜೇಕಾರ ಏಕ ಕಾರ್ಕಳ ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानाच्या भजना मंडळीचे ह्या वर्ष सुवर्ण महोत्सव जातास त्याचे एक तांक त्या पुरा होबळी वचून ते भजन करता म्हणून सांगला. त्या प्रकार आजी त्यांनी आमगेल्या अजेकार राम मंदिराक आयले ती. तशी आम्ही तांकां गौरवपूर्वक जावन स्वागत करता गंमत रितीर करता म्हणून एक व्यवस्था केला. तशी हे कार्यक्रम चलतात. आजी आम्ही पळयल म्हणके घरा घरा भजनाचे तांगेले कसा कार्यक्रम आसा. प्रत्येक घराक एक जोडी ताळ दिवची तशीची तांगेले भजना पुस्तक दिवची त्या पूर तांणी ओट्ट करून दवरलं आसा. हे कार्यक्रम कशें चलता कसं जाता म्हणून एक आमगेले विवर्स सांगच्या पुरकी. हे एक पुरा आमगेल्या अजेकारच्या 25 घर अशा पुरा जन आयले ते आजी पुरा जन भागवहिसले ते. हे ताळ आनी घेवन मुखारी आम्ही प्रति शनिवार भजन जाता त्या घेवन हांगा येवन प्रति शनिवार भजन करता म्हणून पुरा जन आम्ही सांगला. तशी एक कार्यक्रम आम्ही दवरून घेतला. ऐकली नव्हे देवाले अनुग्रह जावका आमगेले इश्ट देवाले पावका म्हूण जाल्यार भजन ताजे सुलभ रिती म्हूण सांगता ती आजी हांगा भजना मूलक भजन करची न्हयशी बैसून भजन न्हयशी नृत्य भजना मूलक तांणी आजी देवाल अनुग्रह पावचेಗೋಸ್ಕರ कार्यक्रम करता आसा ती. हाजे बगे सांगिल्ले श्री राम भजना मंदिर ट्रस्ट हाजे अध्यक्ष जावन आशिल्ले श्री रामनाथ शणै मामाक धन्यवाद.
ट्रस्टी जावन आशिल्ल्या श्री सत्येंद्र किणी मम्मालेगी निमगून घेतास. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः. आमगेल्या अजय कारपेंटेच्या ग्रामदेव जावन आशिल्ल्या श्री विष्णुमूर्ती तशीच आम्ही नमून अर्चन करून आयले प्रभू श्री रामचंद्र. अजय कारपेंटेन तो आमची गेल घर मस्त पुढे थोडे जन आशिल्लीं ती मस्त हळ्ळी कार्कळ तालुको संबंध पाविल्या उडपी डिस्ट्रिक्टाचे एक मरणे ग्राम
हेजे भितर एक अजेकार पेंट मस्त एक साधारण हळ्ळी जावन आशिल्ले एक 7-8 घर मात्र आशिल्ले हेगडे फॅमिली शेणै फॅमिली हांगा प्रमुख जावन आशिल्लीं ती ताचे मागीर किणी कामत नायक तशीच विंगड सरनेमाचे आयलीं ती हांगा अजेकारू म्हणून नांव कशें येयलें म्हणजे एक काणी आसा हें निज काणी न्ही निज विशय न्ही जाल्यार काणी हांगा एक अज म्हणजे एक ऋषीन तापस केलेलो के रान्नांत वचून ताका अजकाडू म्हणून आपयलें म्हणून एक ऐतिहास तेंचे मुखारी अजेकारू म्हण जाल्लें म्हणून एक काणी हें बद्दकी पट्टी म्हणून कोणाक गोतना जाल्यार एक जानपद जावन एक काणी अजेकार पेंटेंतू सादारण एक 250 वर्स आर्ता एक आमचे गेले एक हांगा वसती आशिल्लें म्हणून आमकां कळून येता 200-250 वर्स पुर्त देखून हांगा एक वसती आशिल्लें आमचे गेलेले आमचे गेल्यान पुरा ಒಟ್ಟು करून एक प्रार्थना करूंक भजन करूंक एक व्यवस्थित दवरका म्हणून आलोचना केली सादारण आमकां कळ्ळा प्रकार मलगडा म्हणल्यार एक 100-150 वर्स पुर्त देखून हांगा भजन चोवलें आयलें आसके जाल्यार तें ಚೋಲ್ ಆಯಿಲೆ ಕಾರಣಾಂತರ 1965 ಇಸಿಂತು ರಾಬನ್ गेले म्हणून आमकां कळून येता मस्त फुडें हांगा भजन करतना मिगेले मलगडे घर म्हळ्यार पांडुरंग मिगेल आज्जो तशीच मिगेल हांव दिवंगत वासुदेव किणी आमगेले घर कडेन भजन चलता आशिल्लें कसो जालें म्हळ्यार अजेकार पेंटे मदींत आमगेलें घर आशिल्लें आनी देवाकोड रस्त्यार आपल्याक दिसता आशिल्लें देवाकोड एक चावड आशिल्ली भजन करूंक एक सूक्त प्लेस जावन आशिल्लें तशें करून गांवतल्यान पुरो ಒಟ್ಟು करून थंय एक भजन करुया म्हणून एक उद्देश केले हे कशी प्रारंभ जालें म्हणटा केलो जन म्हणटात आमगेले मालगडे फुडें कालांतू तिरुपती वतना नावे खंयचे यात्रे वतना भजन करताच गटवेल दुखून भजना मंडळी चमकून वता आशिल्ले यात्रेक तें भजना मंडळी तेणी भजन करून येता आसतना हांगा पेंटा मदीं आशिल्लें हांगा भजन चलचेलें आमगेले घरा प्लेसांतू देवाल देव दिसलो आनी तांणी येवन भजन दिवले सुद्दां नांचून हें नित्य हांगा भजन चलका म्हणून सांगलें ताजे मागीर हांगा भजन चलता आशिल्लें म्हणून फुडेंचे एक इतिहास आमकां कळून येता तशीच 1969 तें राबून गेली ताजे मागीर वापस हांगाचे तेदनाचे यंगस्टरान ಒಟ್ಟು करून 1975 तेंच्या घरांतू म्हळ्यार आमगेल्या मलगडल घर किणी निवास हांगा वापस मरू प्रारंभ केला 1975 इसून भजन हक्क आमगेले फुडेचे आतां आमगेले ಒಟ್ಟು नाच न्ही मस्त कारणीभूत जावन आसा ती मिगेल हांव दिवंगत वासुदेव किणी सुंदर नायक श्रीनिवास पै आमगेले गुंडराय प्रभू तशीच कोंबगुड्डे कोग मामू आनी वामन हेगडे व्यंकटेश शेणे प्रामुख्य जावन तशीच नरसिंह शेणे अतिमुख्य जावन तशीच मंजुनाथ शेणे आनी मस्त जन आनी हेगडे कुटुंबाचे मस्त जनांनी हें प्रारंभ केलें भजन 1975 देखून भजन आमगेले घर कडेन चलता आशिल्लें दिवसा एकलेले भजन कार्यक्रम ते आमगेले घर कडेन चलून दिवसा एकलेले एक प्रति शनिवाराक भजन चलता प्रति शनिवार रामाल 1 घंटा भजन दिवसा एकल्यान एक दिवस पूज दिवचे म्हणून केलेल्या प्रकार एक घर कडच्यानी प्रति शनिवार भजन दिवन वर्स आयपटी मंगल करता आशिल्ली फुडें कालांतू गॅस लायट माईक आनी कसं गॅस लायट दोन करता आशिल्ले कारकळा दुखून समेत सैक्लारी हांगा भजन मंगल येता आशिल्ले दोंडरंगडी पेरडूर तशीच मुनियाल करतल आनी जन पर अंडारचे पर येवन हांगा भजन मंगलाक मेळटा आशिल्लीं सुरेरी फुडें म्हळ्यार 75 वर्सांचे फुडें हांगा भजन चलतना आमचे गेल्लेशी विंगड समाजाचे वर हांगा तांणी तांगेले फलकाणिके नाल्केल पर दिवन प्रसाद घेवन वता आशिल्लीं ती तेदना वरांनी संवर्धन आशिल्लें जाल्यार विंगड कार्यक्रम चड नाशिल्ले जाल्यार 75 दिसून नंतर एक ताका एक करेक्ट एक रूपरेषे म्हणल्यार स्टार्टिंगार आमगेले सुंदर नायक अध्यक्ष आशिल्ले कडेरी नरसिंह शेणे आनी अध्यक्ष आशिल्ली ती तशीच चलता येयल्या तशीच सादारण 1985 दिवशी म्हणटाना अजेकारांत एक पुरा गांवांतू मंदीर आसता अजेकारांत एक मंदीर जावका म्हणून आमी आलोचना केली ताजे ಬಗ್ಗೆ आमी जाग सोदिलो मस्त कडेन जाग सोदिलो कडेन लास्टाक आमी हांगा आत्त राम मंदिर अशें हांगा ह्या प्लेसार आमी एक 33 सेंट्स जाग घेवन मोल्लाग जाग घेवन हांगा राम मंदिर बांदूक निर्णय केला सादारण 1995 आमी निर्णय केला गांवांतू तशीच परगांवांतू आमी कलेक्शन करून भायर सरली ती 94 इस्वींतू दिवंगत सुंदर नायक आनी तांगेले धर्मपती सुनंदा नायक फेब्रुवारी 14 तारखेक 1994 इस्वीक हांगा शंकुस्थापन केलें स्वाम्यान आमकां आदेश दिलेला करार देवस म्हणून सांगिल्ले प्रकार आमी तें शंकुस्थापन केलें प्रारंभ केलें जाल्यार मस्त अडचण आयिल्ले प्रकार म्हळ्यार आमगेले साणगांव आशिल्ले संपन्मूल क्रोडीकरण करून कशीपुणी 1999 इस्वींतू मे 2 तारीख आमगेले आशे निज जालें
आमकां एक मन आशिल्लें की आमगेल्या काशी मठाच्या दैवाधीन आशिल्ल्या सुधींद्र सीत स्वाम्यालयांची हातान तो हें आजी उद्घाटन जावका म्हणून त्या प्रकार आमी विनंती केल्या प्रकार तांणी खुशेरी ಒಪ್ಪುನು 1999 मे 2 तारखेक काशी मठाच्या श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान येवन आज्या उद्घाटन केलेलं मनशाक आमकां भारी खुशी जाता आनी आमकां एक आशिर्वाद दिलेलो की स्वाम्यांनी देवाल नडर राबून हांगाच्या अर्चकान नामे भटमामान कसं सांगता त्या जात्रा म्हणून तांणी एक आमकां आशिर्वाद दिलेलो त्या प्रकार हे त्या नुडी आजीक चोलन आयिल्लें आसा तशीच राम मंदिर 99 वर्सां आयली मागीर आमगेले घरकड आशिल्लें म्हळ्यार किनी निवास आशिल्लें भजन हांगा आयली आजीक प्रति शेनवार भजन चलता आसा त्यानंतर मस्त विंगड कार्यक्रम जाता आसा साधारण वरमावल अशें वता बालमेंचेला आनी सुतापूर नवा आनी भजना मंगला वर्धंती रामनवमी हनुमा जयंती आनी सामूहिक उपनयन कार्यक्रम असले मस्त कार्यक्रम चलता आसा आमगेले स्वसमाजाचे कार्यक्रम न्हयशी हांगा आमी हॉल बांदिला एक 500 जन कॅपॅसिटी एक हॉल बांदला आनी एक मंदिर चंद गुडी बरें आसा हे आमगेले समाजात न्हयशी विंगड समाजाचे मस्त कार्यक्रम चलता आसा तशीच हांगाचे आडळीत पंचायत अशें पुरो आनी विंगड संघ संस्थे अशें पुरो तांगेले कार्यक्रमाक आमी अवकाश करून दिता आसा ती लायक कार्यक्रम कला प्रकार अशें पुरो नावे राजकीय चटवटीचे अशें पुरो नावे हांगाचे स्पोर्ट्स इव्हेंट असल कसन सण कार्यक्रम हांगा आमी कंडक्ट करूं अवकाश दिला तशीच अजेकार राम मंदिराक परस्थळ दुखून भजना मंगला टायमार मस्त पाळीचे येता ती तांणी येवन हांगा भजनां सेव करता ती आनी आमगेले मंडळी तांणी वरें विंगड कडेन वचून भजनां सेव करता ती आमगेल्या गांवांत मस्त जन ना ती ಒಟ್ಟು 25 घर आसा ಕೆಲವು ಜನ आता काल आसला म्हणजे परगांवां गेले प्रकार तांगेले ಒಟ್ಟು तांगेले फॅमिली गेली ती तशें घर उण जाता आसा जाल्यार उमेद चड जाता आसा भजन कार्यक्रम नावे भजना मंगला कार्यक्रम वर्ष गेले तशें विजृंभणेन चलता आसा देवाल आशिर्वादा निमित्त गांव बरें जाता आसा मनशाक हांव इश्ट पावता प्रभू श्रीरामचंद्र प्रत्येकांके बरें करा म्हणून ह्या ಮೂಲಕ हांव देवालागे मागतास तुम्ही आता ऐकलं असा ती श्री सत्येंद्र किणी मामानं मस्त सुविस्तार जावन इंच प्रति एक 1999 ಅಂತೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲ ಹತ್ತಂತೂ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ जाल्ले ह्या राम मंदिर देवस्थाना ಬಗ್ಗೆ नैशी ताजी फुडली काणी ताजी नंतरची काणी हे राम मंदिर कशी गांवची सर्वांक GSB मात्र नाही गांवची सर्वांक उपयोग जावं तशी कशी त्यांनी सहाय करता आसा ती म्हणून त्यांनी सांगितलं आसा तांकां धन्यवाद हे भजना मंदिर जावच्या कारण हांगाचे ह्या भजना मंदिर कसं तांगेले आश आशिल्ली की ते बदल जावच्या कारण मस्त जन आसा ती तांतू एकली श्री दिवंगत श्री श्रीनिवास पै हांणी हांगाचे ह्या भजना मंदिर ट्रस्टाचे स्थापक अध्यक्ष तांगेले पूतू आमगेले मध्य आसा ती श्री उमनाथ पैमाम हांणी हे भजना मंदिर ಬಗ್ಗೆ 1999 ಅಂತೂ दिव्य हस्ता स्वामेल दिव्य हस्तान उद्घाटन जाताना कसकसत ताजी फुडें कसकसत हे कंप्लीट गांवचें कशी वगट दाखयल्लो आसा मुखारी कसकसत जाल्लो आसा म्हणून माम सांगचें आसा तांगेलें उतर आयकुया सगळ्यांक नमस्कार आमगेल्या राम मंदिराचे श्रीरामचंद्र देवालय उडगास करून आमकां एक 2 उतर उलोवचे अवकाश दिलेले अवकाश तशी हे राम मंदिर जावचे पशी फुडें आमगेले आमी सकड 10 जन वोट धांवन किणमामाल घरकडे भजन करता आशिल्लीं ती प्रति वर्स भजन मंगला मिटिंगा वेळार सकड जनान वोट करून आमगेल्या गांवांत एक राम मंदिर जावका 10 संस्थान वोट्टू बैसून एक पूजन करता जावका म्हणून सांगून ते एक प्रस्ताव पयलो तेन्ना हांगा श्रीराम मंदिरा ट्रस्ट म्हणून सांगून उद्घाटन केलें ताजे प्रथम अध्यक्ष जावन मागीर ल्हान एच श्रीनिवास पै तशी उपाध्यक्ष जावन कोंबगुड्डे गणपती शेणै तशींच कार्यदर्शी जावन के बाबराय कामत तशींच देत कार्यदर्शी जावन प्रेमानंद शेणै कोशाध्यक्ष जावन बालकृष्ण हेगडे तशींच सहमुक्तेश्वर जावन घेवन आमगेले बोलकार गोकुलदास कामत आनी सकट 7 जनान मेळून एक ट्रस्ट रचन केले त्या ट्रस्टा मुखांतर आमी वचून कोची वचून घेवन तेन्ना सुधींद्र तीर्थ स्वामेले मुक्काम कोचींत आशिल्लें तेन्ना म्हगेले आन आनी सकट 7 जन वट्ट करून थंय वचून घेवन
स्वाम्यालागी उल्लोनु स्वाम्यान त्यात आमकां रायस दिलो सकड समाज बांधवालागी सकड तुम्ही काणी कोट्टू करून अजकारांत राम मंदिर चंदेर दत्ता तुम्ही कसं भीती पावचू नका तुम्ही काम मुखार शेयाती म्हणून सांगून सुधींद्र स्वाम्यानं भारी संतोष रे आमकां आशीर्वाद केलो तशी तांगेलो आशीर्वाद बलारी तशी आमगेलो श्रीरामचंद्राल दयेरी हांगा भव्य दावन आशिल्लें राम मंदिर एक 5 वर्साच्या अंतर भितरी धरलें तशींच स्वामे आमगेले काशी मठाचे सुधींद्र तीर्थ स्वामी हांगा सोमेश्वर कॅम्पां आसतना थंय वचून तांकां कापून हाडून हांगा आमी 99 इसवींत उद्घाटन केलें ताजे नंतर हांगा तें उद्घाटन करून स्वाम्यांनी हांगा देवाक श्रीरामचंद्राले मुर्ती सकट प्रतिश्ठापन केली त्या टायमेर आमकां मंगळूर पांडुरंग भट्ट हांणी मस्त सकट सहकार करून मंगळूर पेंटेंत तशेंच गांवां वचून घेवन आमकां त्यांनी कलेक्शन करच्याक मस्त सहकार दिलेलो आसा ताजे नंतर आमगेले समाजाचे सुधींद्र स्वाम्यान सकड भुवनेश्वरांत तशींच हरिद्वारांत सकड सांगिल्लें आसा अजकारांत एक सान गांव सान एक समाज ಒಟ್ಟು एक 25 घर अशें एक त्यांनी श्रद्धेरी भजन करून घेवन मंदिरांत देवाला सेवा करता ती तें एक मादरी आमकां हांगा दोकून स्वाम्यान हरिद्वारांत तितलो व्हड सभेंत सांगिल्लें त्या भितर आमकां आयकून आमी खुशी जाल्ली तशेंच आमकां श्रीरामचंद्र पावलो म्हूण सांगून आमी लेखिल्लें आसा तशेंच आमगेले हांगा पुजे वेवस्थेक विशेष आमी हांगा रामनवमी दावो वर्धंतोत्सव भजने मंगलाक सकड फूड दोकून मुनी आल देवस्थानाचे गिरेन भटमाम तशी तांगेल पोतो देव भटमाम येतले आतां प्रकृत वेदमूर्ती वामन भटमाम हांगा येवन आमी आपयल तळ आमगेल कसल कार्यक्रम आसा चंद रितीरी सकड करून दिता ती राम मंदिर जाले नंतर आमकां सर्वांक ಒಟ್ಟು मेळणो सुत्ता पुर्णवंगी रामनवमी हनुम जयंती वर्धंतोत्सव हें सकड करच्याक तशी आमगेले समाज बांधवाले मुंजी कार्यक्रम अशे पुरो फारडीक मस्त सकड चांग चांग कार्यक्रम करच्याक अवकाश मेळ्ळो तशीच ह्या 2 उत्तर उलोवच्याक म्हाका अवकाश दिलेले युथॉप GSPचे हांकां तशीच आमगेल्या ट्रस्टांक हांव आभारी दावन आसा नमस्कार आतां श्री रामभजना मंदिर अजेकार हाजे अर्चक जावन आशिल्ले वेदमूर्ती वामन भटमाम हांणी हांगाचे देवाल बगे हांगाचे ह्या देवस्थानाचे कारणिके बगे आमगेल्या विवर्साक सांगता म्हणून तांगेले निमगून घेतास रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः अरे अजयकार एक सान गांव भितर एक कीण मामाल घर लागी एक भजन चलता आशिल्ली ताजे नंतर सगळे गांवतल्यान ಒಟ್ಟು जावन हांगाची एक राम मंदिर जावका सगळे पेंटेक हांगा भजना कार्यक्रम केलका एक आमगेले एक सर्व समाजाच्यान ಒಟ್ಟು जावन एक ಒಟ್ಟು जावचे एक धार्मिक केंद्र जावका श्रद्धा केंद्र जावका म्हणून सांगून हांगा एक राम मंदिराक प्रयत्न केलेले स्वाम्या लागी प्रसाद निमगेल्या कडेन स्वाम्यान प्रसाद दिला सांगा हांगा तुमी पुरा प्रयत्न करा एक राम मंदिर जाता म्हणून सांगून ताजे नंतर 99 इसवीन हांगा राम मंदिर जालें ताजे पयशे फुडें हांगा पुजा कार्यक्रम म्हणून सांगला रे प्रति शनिवारा त्या कीण मामाचे भजन जेवचे रात्रीक तान्नीची पूजन करची ताजे नंतर वर्सा एक दीस भजना कार्यक्रम करचे आशिल्लो मंगला कार्यक्रम तर ह्या राम मंदिर जाले नंतर पूजेन तो चिकेचे चेडून केलो कार्यक्रम म्हळ्यार मस्त सकट देवता कार्यक्रम ह्या राम मंदिरा भितर करूं सुरू केलो एक प्रतिश्ठा वर्धंती वैशाखारी ताजे नंतर वरमहालक्ष्मी व्रत सुत्तापुन्य कार्यक्रम ताजे नंतर मार्गशिरांत तो मूलके प्रतिष्ठेपन जावन येवच चलता सुरवेश शनिवार ते वचो हांगा भजना कार्यक्रम म्हळ्यार हांगाचे एका भजनय न्ही तशींच एक शनिवार भजन मंगल म्हळ्यार तांणी मूलके भजन प्रतिष्ठेपन जाले नंतर प्रति शनिवारा हांगा भजना कार्यक्रम करून येता आसती ताजे मंगल शनिवार भजन मंगल म्हणून सांगता ती ताजे मंगल त्या वर्सा एक पडी करचें तशें ह्या कार्यक्रमाक तांणी सगळ्यांचे देवाक विशेष जावन फूल अलंकारो दनपारां महापूजन दनपारां बुरी संराधन तेंचे संजे परगांवतील सर्व सगळे मंडळी जांकां आपण हांगा भजना कार्यक्रम सगळे करता ती रात्री 2 घंट्याक मंगलाचरण सगळे जाता तेंचे सर्व सगळे कार्यक्रमाक हांगा गांवतली पुरो जान हांगा प्रितीन येवन आमगेले राम मंदिर आमगेले देव म्हूण सांगून देवाक विशेष जावन अलंकार करून हांगा अलंकाराक तांणी मस्त महत्व दिता ती देवाक एक फुला चेंडू दिल्या कडेन देव निमगिल्यान दिता म्हणून तांणी दिता म्हणून तांगेले मना एक भावना त्या प्रकार तांकां पुरो जाणांक गेले देवान अनुग्रह केलेलो आसा त्या प्रकार हांगा सर्व सगळे चांग रिती सगळे सर्व सगळे चंद कार्यक्रम चलता आसा एक कार्यक्रमाक पुरो जनांनी हांगा येवन एक वर्सा एक दिवस एक रामाल भेट घेवन हांगा मागील कडेन देव अनुग्रह करून दिता म्हणून
आम्ही देवाला विशेष जाऊन प्रार्थना करून घेणं आयज दिसाका आमगे हांगा 2 उतर रबयतात. श्री रामभजना मंदिर अजेकार हाजे भजक जावन आशिल्ले बोळा श्रीपती कामत हांणी आमगेल मध्य आसा ती हांणी एक 2 उतर उलोवका म्हणून हांव हांगेला निमगून घेता. सगळ्यांके मोगा नमस्कारो. आमगेल्या अजेकार राम मंदिरा ಬಗ್ಗೆ आमगेल मलगडे हाजी फुडें मस्त उलयलेलें आसाची तांगेल पुरा तुमी आयकल्याची. तशीच म्हाका एक विशय कसो अगत्य म्हणका म्हण म्हळ्यार थँक्स टू यूथ ऑफ GSB. आज यूथ ऑफ GSB ह्या मिडिया निमित्ती आमगेल सगळे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांतू कोण कसं नाही इत्ते तांगेल साधन कसं नाही कोण लाईफ कशी फेस केला कोण लाईफांतू कशी वयर आयला अनेक तुगेल्या स्कूलिंग की इंडस्ट्री की ತಂತು ಪೂರ ಅಂತೆ ಸಾಧನ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ एक हाजी निमित्त मस्त जनाक एक इन्स्पिरेशन मेळटा आसा आमगेल्या युवा समाजाक. तशें हांव न्हू ह्या यूथ ऑफ GSB हांव मस्त थँक्स म्हणून म्हणटास. तुम्ही सक्कड इतले वेळ मोगान भक्तीन श्री रामभजना मंदिर अजेकार हाजे इतिहासाचे एपिसोड पळयल्ले आसा. भारी संतोशारी आमी ह्या कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता आसा ती हांगा मेळ्ळल सर्वांक धन्यवाद सांगताची तुमकां आमगेल विवर्साक धन्यवाद सांगताची ह्या कार्यक्रमांक मुक्ताय करता ती धन्यवाद.